म्हणटूच भावा भयणीनो, देवाचे व्हड कोनवालायेचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें. पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. तुमची खरी भक्ती म्हणल्यार हीच जावची. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसरणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशें देवाची कशी कोण ती कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सुपूर्ण तें तुमी वळखूंक पावतल्यात. तुमचो प्रितीमोग दोंग नसलोलो जावं दी. वायटाचो द्वेस धरून बरें तेंच करीत रावात. खरी भाव भयण म्हूण मोयपासान एकामेकाची अपुरबाय करून दाखयात. आपणा परस चड दुसऱ्यांक मान दियात. सगल्या मनान बेसारमाय करिनासतना काळजाची उर्बेन सोमयाची सेवा करात. तुमकां बरवसो आसा म्हूण खुशाल रावात. कोश्टां दोगदांनी तीर रावात. तांबनासतना मागणें करात. गरजेक सांपडलेल्या तुमच्या भावा भयणींक मोसत करात. वात्सुऱ्यांचो परामोस करात. तुमकां दुमाळो दितल्यांक आशिर्वाद दियात. ओय, आशिर्वाद म्हणटा तांचेर शिराप घालूं नाकात. खुशाल आसतल्या बरोबर खुशाल जायात. दुखेस्त आसतल्या बरोबर दुखेस्त जायात. सगल्यांकूच एकेच तरेन मानान वागुयात. गर्वान फुलोवन भोवूं नाकात, पूण ल्हानांक कालत्यांक लागीं घेयात. आपुणूच शाणी म्हूण चिंतूं नाकात. कोणाकूच वायटान फारीक करूं नाकात, पूण सगल्या मनशाचे नदरेक कितें बरें तें करूंक सोदात. घडटा जाल्यार सगल्या लागीं शांतीन जिवन तुमचे कडेन जाता तितलेंय करात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजांत गर्व म्हणल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी व्हडविकेची आशाय ना. व्हडविकेचो रस्तो हांवें धरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जबाब. सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें कालीज हांवें तोंड आनी शांत करून दवरलां. जशें दूद सोडलेलें भुरगें आपल्या आवयच्या हुस्क्यार, तसल्या सुपुल्ल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें कालीज. सबाब. सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव इस्रायेला, आतां आनी सदांकाल. सबाब. सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. उद्गार. Sorvesporak soy, aleluya. Sorvesporak soy, aleluya. Sorvesporak soy, aleluya. Sorvesporak soy, aleluya. Jesu वाटानी जिवितो, जिविताचे वाटेर आमकां घाल. Jesu sodani rostotu, sodacia rostiar amkang घाल. Sorvesporak soy, aleluya. Sorvesporak soy, aleluya. Sorvesporak soy, aleluya.
Sorbesporak soy, Hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू देवाच्या राज्या विशीं लोकां लागीं उलयलो आनी कोणाक बरें जावची गरज आसली तांकां ताणें बरी केली. दीस पडटोच वेळ जालो आनी 12 जाणांनी लागीं येवन ताका सांगलें, सोर भोंवती नगरांनी आनी ग्रामांनी वचून बिराड सोदून आपणाच्या जेवणा खाणाचें पळोवचे खातीर लोकांक धाडून दी. तर आमी हांगा एकसुरे सुवातेर आसा. आनी ताणें परतीपाड केलो, तुमीच तांकां कितेंय जेवंक दियात. पूण तांणी अशें म्हणलें, 5 उंडे आनी 2 मासड्यो काडून आमचे लागीं आनी कांयच ना. आमी वचून ह्या सगल्या लोकांक पुरोशें जेवण विकतें घेतल्यार बी जायत. तर सुमार 5,000 दादले आसले. पूण ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, सुमार 50च्या जोम्यांनी तांकां जेवणाक बसयात. तांणी तशें केलें आनी सगल्यांक बसयलीं. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासड्यो हातांत घेवन स्वर्गाक दोळे लायले, देवाक दिनवासून ते मोडले आनी लोकांक वांटूंक आपल्या शिसां कडेन दिले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके एकठांय करून तांणी 12 पांटल्यो भरल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणांनो, जोवाचें शुभ वर्तमान 3रो आवेसवोर 16वी ती 17वी वोट आमकां सांगता, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की सगल्यांचे सोडवणे खातीर आपणाच्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. हो भयणांनो, देव तर आपणाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडटा सगल्यांची सोडवण करूंक, कोणाकूच भायर नासतना सगल्यांक आपणाच्या मोगांत विंगूंक. आनी हाकाच लागून जेजू आपणाच्या बापाक मागणें करता. पोत्तून आमकां जोवाचें शुभ वर्तमान 17वो आवेसवोर 21वे वणींत मेळटा. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 21. सोबीत जेजूचे मागणें जेजू बापाक उबारता, बापा, जसो हांव आनी तूं एक, तशी ती सगट एक जावं. हो भयणांनो, जेजूचें सपन जालें आमी कोणाकूच भायर नासतना सगल्यांक वेंगूंक, सगल्यांक एक समुदाय घडूंक. आनी भाव भयणांनो, हें जेजूचें सपन, समुदायीक सपन आमी तो एकठांयतल्या आनी ताणें दिल्लें मिसांव आमी तो जियेतल्यो जाल्यार कितें म्हत्वाचें काय? जायतीं वर्सां आदीं जेन्ना हांव सिमनारींत आसलो, आमचे सिमनारींत सेंट विन्संट द पॉल इन कॉन्फरन्स, थंयसर सोर भोंवतणी सिमनारीच्या सोर भोंवतणी जीं आमचीं भाव भयणां जाचे लागीं घोडे तितले ना, तांकां भेट करूंक, आमी गरीब म्हणटा तांकां भेट करूंक वेताले. दर बुधवाराक आमी वेताले. भाव भयणांनो, हांव जेन्ना म्हजो टर्न पडटालो, एका घरा ब्याक जेन्ना हांव एका घरांत हांव वेतालो तेन्ना सदांच म्हाका एक प्रश्न आसतालो. हे घरांत एकलो एकसुरो दादलो रावतालो. ही वॉज ऑलमोस्ट बेड रिडन. तो चडसो काटीचेर आसतालो, ताच्या बाबड्याच्यान चलोवंक भोवंक सारकें जायनासलें. तसो लोकत लोकत तो देंवतालो, आपणाचें काम करतालो. आनी घरांत आनी दुसरो कोण नासलो. शेजारी ताका कितें तरी जेवण हाडून दिताले. आमी जेन्ना वेतात तेन्ना कितेंय वत्ताले. आनी अशेंच पूण हांव सदांच एक वस्त पळयतालो, जितलेय पावटी ह्या जाणटेल्याच्या, ह्या पिडेस्ताच्या घरांत भितर वेतालो तितलेय पावटी ताचें घर साफ आसतालें, धाकटुलेंच घर. पूण तो न्हिदता ती खाट, ताचे सोर भोंवतणी जी स्वात आसा, ताचें कुजनान ज्यो सगल्यो आंडयो सगल्यो आसात ते सगळें साफ आसतालें. आमच्या घरांनी घडये जायते पावटी आसत. पूण आजच्या घरांत जाच्यार जरी आच्यान भोवंक चलूंक जायनासलें,
सगळी सफाई आसताली. हांव सदांच चिंततालो हाचें घर साफ कोण करता. एका दिसा चिंतलें ताका विचारूंक. हांवें विचारलें, अंकल तुजें घर इतलें साफ कोण दवरता रे? आनी ताणें बाबड्यान सादेपणान ताका तो न्हिदून आसलो ते काटी तेकुनूच एक धाकटुलें जनेल आसलें. त्या जनेलांतल्यान भायर बोट दाखोवन म्हणोंक लागलो, ब्रदर ही ती भुरगीं हाय न्ही बायल्या खेळटाय न्ही ती मुगे घर साफ कोताय. सारको सांगूंक लागलो ती मुगे घर साफ कोताय. आनी भायल्यान पळयत जाल्यार खरें पळय धाकटुलीं भुरगीं, चड व्हडलीं न्हय पूण भुरगीं थंयसर खेळटालीं. चेडवां आसात रिंगांनी खेळटाले, चेडे आसात ते फुटबॉल खेळटाले. म्हाका खूब कौतूक दिसलें. तो सांगतालो सदांच खेळ सुरू करच्या आदीं घरांत येतात आनी सफाई करतात. हांव भायर वेता आसतना थंयसर गेलो, ते खेळटात थंयसर आनी ताचो फुटबॉल धरलो आनी सांगलें, विचारलें कोणें सांगलें रे तें अंकलाचें घर साफ कर म्हूण? कशें सांगना जालें. हांवें म्हणलें ना जाल्यार बॉल दिना. सांगात. तेन्ना एकलो बॉल दिना तो पळोवन एकलो मातशें व्हडलो आसता तो भुरगो उलयलो, ब्रदर दोतोनीचे क्लासीन टिचरीन सांगलां जाणट्यांक पिडेस्तांक कोण नासलेल्यांक आदार करतात ते जेजूक आदार कोताय. ब्रदर आम जेजू हेल्प कोताय. सादी ताची उतरां, ब्रदर आम जेजू हेल्प कोताय. भाव भयणीनो, हांव जायतें कितें शिकलां. सिमनारीन जायतें देवशास आनी तेच बराबर पवित्र पुस्तकांतल्यान जायतें कितें शिकलां. पूण ही व्हडली जाणवाय ह्या ल्हान भुरग्याच्या तोंडांतल्यान मेळ्ळी. आमी जेजूक हेल्प कोताय. दोतोनीचे टिचरीन कितें सांगलां त्या टिचरीन पाडलां जाल्यार कोण जाणा, पूण टिचरीन कितें सांगलां तें भुरग्यांनी घट मनान दवरलें, काळजांत बाळगिलें, जिवितांत पाळलें. जेजूची उतरां घडये तांणी नोको आसतना घडये साकार केली. मातेवाचें शुभ वर्तमान 25 वोड. जें तुवें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणाक केलें तें तुवें म्हाकाच केलें. ह्या भुरग्यांनी आपणाच्या जिवितांत हें समुदायीक मोन आपणायलें. सगळ्यां सवें जेजूचो उपकार पळोवन जेजूचो मिसांव हांव आनी तुमी आमच्या जिवितांतल्यान जियेतले जाल्यार असलें मोन आमकां आसपाची गरज. समुदायान दर एका मनशा सवें जेजूचो उपकार पळोवन आमी जेजूच म्हूण ताची सेवा चाकरी करूंक. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचमान भाग्यून पावलो रोमकारांचे चिठींतल्यान आमकां संदेश दितात. संवसारी नेमा प्रमाणें चलो नाकात, कित्याक संवसाराचे नेम जायते फावटी आपणाचो फायदो पळोवपी. तूं म्हाका बरें कर, हांव तुका बरें करतलो. तूं म्हजें बरें उलय, हांव तुजें बरें उलयतलो. तूं म्हजें दुसऱ्याक बरें सांग, हांव तुजें सांगतलो. तूं म्हजे गरजेक पाव, हांव तुजे गरजेक पावतलो. तूं म्हजें वायट उलय, हांव तुका काबार करतलो. हे घडये आमच्या संवसारांतले नेम आनी ताकाच लागून आमकां भाग्यून पावलो म्हणटात त्या नेमा प्रमाणें चलो नाकात, पूण तुमी जेजूच्या नेमा प्रमाणें चलात. जेजून कितें केलें आनी तातूंतल्यानूच घडये तो आमकां सांगता सगल्यांक भाव भयण कशीं वेंगयलीं. गरजे वता सवें केरीत हुस्को दाखयलो, चुकलेलें सवें बोगसणें वाटलें. वायट वायटान फारीक केलें ना, पूण वायट बऱ्यान फारीक केलें. कित्याक कुर्साचेर आपूण उमकोडटा आसतना जायतो लोक घडये थंयसर बोबाड मारतालो, ताका कुर्सार मार. जेजू मागणें करता, बापा तांकां बोगूस ते नकळो कितें करतात ते. वायट बऱ्यान फारीक केलें. तर भाव भयणीनो, जेजू तर आमकां सगल्यांक सेवा करूंक आपयता, पूण ही सेवा कशी जावची ती आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां मेळटा. शुभ वर्तमानान आमकां 3 पावंडे कशे मेळटात. शीस जेजू मुखार समुदायाची गरज घेवन येतात. सांगतात इतले दीस जाले ते हांगासर आसात, तांकां भूक लागल्या, तांकां जेवण घेवपाक धाड, नाजाल्यार तांकां हांगासर कितें वायट जायत. खरेपणी शिसांक हुस्को आसा. समुदायाचो हुस्को, समुदायाचे गरज घेवन ते जेजू मुखार येतात. समुदायीक मन घडये तांकां आसा, कित्याक समुदायाची गरज घेवन शीस जेजू मुखार येतात. दुसरो पावंडो आमी पळयतात. जेजू तांकां समुदायाचो जबाब दिता, समुदायीक जबाब दिता. मिसांव कशें जिवचें सांगातान जिवंक आपयता. जेजू तांकां सांगता तुमीच ताका कितें खावंक दियात. भाव भयणीनो, जेजू देव आसलो, ताका भूक लागल्या म्हूण जेजूय जाणा आसलो. आनी जेजूच्यान मिलाग्र करून आपणाच्या बापा लागीं मागून सगल्यांक उंडे
ताका ताचें पोट उंडे दिन आसतना भरूंक येताले. पूण जेजू समुदायीक मनीस दाखोवंक आपणाच्या शिसांक शिकोवन दिवंक ताका सांगता तुमीच ताका दियात. म्हळ्यार तुमचे कडल्यान जें कितें आसा तें हाडात. आनी ते कडेन सांगतात आमचे लागीं 5 उंडे आनी 2 नुस्तीं आसात. जेजू सांगतात तें हाडात हांगासर. जेजू तांचे तें घेता, ताचेर आशिर्वाद घालता. आनी मागीर तिसरो पावंडो आमी पळयतात. पयलो पावंडो आमी पळयतात समुदायीक गरज ओळखता. दुसरो पावंडो पळयता समुदायीक एक गरजेक सबाब दिता, तुमीच कितें ताका दियात. आनी तिसरो पावंडो आमी जेजूक पळयतात समुदायीक नदरेन जेजू तांची गरज भागयता. जेजू उंडो घेता, बापाक दिन वाचता, तो मोडटा आनी शिसा लागीं दिता वांटूंक. भाव भयणीनो, पोत्तून जेजूच्यान ते लोक बसलोला थंयसर सान सारकी माना कुशीन एक एकल्याचे उंटयेंत ते उंडे उडोवंक येताले. पूण जेजू करिना. जेजू आपणे जी मिलाद केल्ले ते उंडे शिसा लागीं दिता वांटचे खातीर. दाखयता सगळे म्हाका सांगाती जाय, तुमचे बराबर हांव तुमकां सांगाता घेवन म्हजें मिसांव लोकांची गरज हांव भागोवंक वावुरतलो. भाव भयणीनो, तर 3 पावंडे जेजूच्या जिवितांत आमी पळयतात. समुदायीक गरज ओळखता, समुदायीक सबाब दिता आनी समुदायीक नदरेन ताची गरज भागयता. मान्यवत आग्नेल ताचें जिवीत आमी नियाळीत जाल्यार असलो समुदायीक नदरेन तो आपणाचें मिसांव जियेलो. आपणाचे वडील धाडटा थंयसर केन्नाच विचार करिनासतना ते आपणाचें आपोणें कशें आपणाची जबाबदारी मोगान घेता. आनी थंयसर आपूण वेता थंयसर सगळ्यांक वेंगयता. ताचें जिवीत आमी नियाळ्ळी जाल्यार आमकां मेळटा तो सगळ्यांक खंय भेट करूंक वेतालो, कोणाकूच भायराय नासलो. आपणाच्या वावरांत आपणाच्या मिसांवान ताणें सगळ्यांक वेंगयले. कित्याक एके नदरेन तो जेजूचें सपन कडेन जिवंक वावुरलो. ती सगोट एक जावं, हें सगोट एक जावं मान्यवत आग्नेल आज घडये आमकां वाट दाखयता. आमचें मिसांव आमी सोनेकल्यान समुदायीक नदरेन जियोंक. तर भाव भयणीनो, आयचो पयलो संदेश जो आमी घरा वचचो, आमचे भितर जेजूचें मन आपणावया. मागात आमकां सगल्यांक हें समुदायीक मन आपणावंक दिवंक देवान. जंयसर हांव म्हजेच खातीर जियेना, म्हजेच बरेंपण चिंतिना, पूण समाजाचें समेस्ताचें बरेंपण चिंता. आनी केन्ना चिंतलो जेन्ना हांव तुमकां पयलीं घडणी सांगतलो ते ल्हान भुरगे सांगतले फादर ब्रदर आमी जेजूक हेल्प कोताय. म्हळ्यार तर एका असलें मन तर म्हाका तुमकां आसतलें जाल्यार दर एका मनशा सवें जेजूचो उपकार पळोवन ताची सेवा करूंक वावरुया. सो पयलो संदेश आमकां सगल्यांक समुदायीक मन आमकां सगल्यांक मागुया. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो, हें आमचें मिसांव पयले सुवातेर घराब्यान समुदायीक मनान समुदायीक कारसान हें मिसांव जिवोया. सगळीं आमी घराब्यांतलीं येतात. घराब्यांत आमी आसतना घडी थोडीं मनशां आमकां बरीं लागतात, घडी थोडीं मनशां आमकां घडी बरीं लागनात. आनी जायते फावटी घराब्यांतूच आमी कोण घडी एका मनशाक पयस घालतात. कित्याकूय लागून तो मनीस कडेन आमच्या मना प्रमाणे चिंतिना. देखीक आमच्या गोंयांत हें खूब फामाद सासूमाय आनी सून. सासूमाय आनी सुने मदें आज तर पळयत जाल्यार जायते तियात्र आसात, पिक्चरां आसात, सगळे हाचेर घडी दवरलेलीं आसात. कित्याक ही एक आमच्या गोंयची एके भाशेन एक व्हडलो प्रश्न. हांव घडी म्हज्या सासूमायक, म्हज्या सासूपायक, म्हज्या सुनयेक घडी पयस दवरता की ती म्हजे भाशेन घडी चिंतिना वा वागना. आज भाव भयणीनो, जोणेकल्यान आपआपणाच्या कुटुंबांत वेचें आनी विचारचें. हांव सगल्यांक समुदायीक मोगान वेगोवंक वावुरता काय सोंपें न्हय. कित्याक आमचे भाशेन चिंता, आमचे भाशेन वागता, ताका सांगाती घेवन ताचे बराबर जिवंक सोंपें. पूण जी मनशां कडेन आमचे भाशेन चिंतिना घडी कित्याय कारणाक लागून अचूक जाल्यात. भाव भयणीनो, जायते फावटी आमच्या घराब्यांतूच एक मनीस घडी कित्याक लागून तो घडी पातकान पडटा, ताका घडी सगळीं एके भाशेन पयस करतात. ताचो दुसरो संदेश आमकां आमच्या घराब्यांतल्या वांगड्या सवें जेजूचो उपकार पळोवन तो म्हाका बरो लागूं ना लागूं ताका वेंगोवन आमी समुदायीक मिसांव जेजूचें जिवोया. आनी निमणे सुवातेर ह्या समाजांत जियेता आसतना मादर ट्रिसा हिचीं उतरां उगडास दवरुया. तिका एका दिसाक पत्रकारान विचार केल्ले, मादर, इतली घाण पडलेल्या मनशांची, कोड फुटलेल्या मनशांची, जाका वास मारता त्या मनशांची तुज्यान कशी म्हूण सेवा चाकरी करूं येता.
आनी तेन्ना मदर ट्रेजान सोबीत जाबाब दिलो जी आमी सगळीं जाणात पूण खंय जिवितांत पाडूंक सोंपें न्हय. तिणें म्हणलें आय सी द फेस ऑफ जीसस इन एवरी ह्युमन पर्सन and I touch and love them as if I take care of Jesus. दर एका मनशा सोबे हांव जेजूचो उपकार पळयता. मादर ट्रेजा म्हणे आनी जेजूच म्हूण हांव ताची सेवा करता. समाजांत जियेता आसतना जायतीं मनशां कडेन कित्याय कारणाक लागून आमी ताका पयस दवरल्यान आज ताका वेगोंक वावरुया आनी जेजूचें सपन साकार करुया. ती सगोट एक जावं. आमीन. उबी रावया. जेजून दिल्लें मिसांव समुदायान जिवंक आमच्याच बोडाचेर पातयेल्यार तें आमच्यान जायना. देवाची कृपा देवाचें बोड आमकां जाय. हे वेळार आमची असोकताय ओडकून घेवन भावार्थान देवाचे कृपेचेर पातयेवन आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. दर एक मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या धोर्माच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलून क्रिस्ती समुदाय बांदून हाडूंक जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक तांचे पासत मागुया. जबाब दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या समाजाच्या तशेंच राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेचें बरेपण वळखून ताचे पासत ते निस्वार्थी मनान वावरून आपल्याक विंचून काडलोल्यांचो समुदाय बांदूंक तांचे पासत आमी मागुया. जबाब दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. ल्हान क्रिस्ती समुदाय आमचे फेरगोजांनी आपल्या भावार्थाची बरी आकारणी करून सगळ्या समुदायाच्या वांगड्यांनी सांगाता येवन क्रिस्ती भावार्थ पयलो आपल्या कुटुंबांत आनी समाजांत जिवंक जेजूच्या पावलांनी चलून ताचे मिसांव फुडें व्हरूंक देवाची कृपा मागुया. जबाब दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. देवान आमकां फावो केल्लीं देणी समुदायाच्या वांगड्या सांगाता समाजाच्या आनी फिरगोजेच्या बरेपणा पासत वापरूंक आमकां बापाचें बोल मागुया. जबाब दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बापा मोगाडा ही आमची मागणी दयेन स्विकार कर. आमकां सगल्यांक समुदायीक काळीज मन दी. आमच्या कुटुंबांत समुदायीक मनान आमी सगल्यांक वेगून आनी समाजान दर एका मनशा सोबे तुज्या पुताचो उपकार पळोवन मोगान तांची सेवा चाकरी करून हे तरेन जेजून दिल्लें मिसांव आनी ताचें सपन आमी साकार करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Konyo bari konyo umianza ta jiva poson. Moja baba borni wagda Jesu bito jivit moja isa bertung zata moncha. Jiva uno poson kore. Munshak sono jivit sono kushin baba Jesus oven bomta tuka jivit moche Munshak sono jivit sono
Goshen Baba, Jesus Sovereign, Bogdan Tuka, Jirit Mochen. म्हज्या बाबा भयणांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. दयाळ बापा, तुका उलो मारतल्यांचें मागणें आयक आनी तुजे पवित्र सभेचें देणें मानून घे. तुज्या आपणायलोलीं भुरगीं करता त्या पवित्र आत्म्यान सगल्या मनशांक बोर ओनीत आनी सोर तरेची अंतर आनी वेगळोचार मोगा वरवीं सोंपोवन मनशा समाजान शांती समाधान राज करूं आनी सगल्यांचें एक कुटुंब जावं हें आमी मागता तुज्या पुतार जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर्वकारी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां दोतां भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu, sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका उत्सर्गी सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येतात ताका सोय सोय. उत्सर्गी तुका उत्सर्गी सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावथी आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्यार तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartazo good por gotuya. Sumia Jesu ami houdokata. Ani hekasitle pietao. Title poti tu moi bovane so. Ami tuche moron por gotao.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका तीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेला आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगल्या यादनीक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन तुजे तिचो पोती, भाग्योन तूं धर्मदुता आनी सौर काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या खास जिवितान समुदायीक मोन आपणावन जेजूचे मिसांव जियोंक आमच्या कुटुंबान कोणाकूच भायर नासतना सगल्यांक वेंगूंक आनी समाजान दर एका मनशा सवें जेजूचो उपकार पळोवन तांची सेवा करूंक आमकां सगल्यांक कृपा मागून म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया कोणे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवशान ओतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोमयाची शांती सदाकाल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान आनी कुशालकायेन शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी ह्या जेजून बापाक मागणे उबारले ती सगोट एक जावं. ह्या जेजूच्या मिसांवान वांटो घेवंक आनी ताका नितोड कारसान घेवंक फुडें सरतात ती आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. लागल्या ओतम्या जेजूची येया सुकोन आसलोले जोरींतले पिवून दादोशी जाया.
तान लागल्या ओतम्या जेजूशी येया सुकोन आसलोले चोरीतले भिवून दोशी जाया तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास जोड लागता जिवीत जेजूशी येया बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा जोड लागता जिवीत जेजूशी येया बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास जेजू देव आसूनय मनशा कुळाच्या सैमांत समाजांत भितर सरून हो आमचो समाज ताणें गिरेस्त केलो उत्मीक रितींनी आमकां ताणें आपल्या वरगुणांनी आनी गुणांनी बोल्ली हो जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा ताचे लागीं आमी उलोवन ताणें आमकां मिसळ केल्ल्या समाजांत आमी कितें करूंक जाता तें आमी ताचे लागीं उलोवया उबे रावया प्रार्थुया देवा मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितल्या एकाच उंड्याचें पोसण आमकां मेळ्ळें आपली स्थिती गोट वयर काडूंक सोदतल्या लोकांक आदार दिवंक आनी तांकां फावो ती न्यायनीत मेळूंक ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं खऱ्या आनी निस्वार्थी मोगान आमची काड सांबोर या मी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नावी आमेन बसूया आयचे मीस आनी येजमानपण चलयला तो फादर आग्नेल पिनेरो ताका हांव काळजांतावन दिनवासता तो पादवीगार द्रामापूरचो तसोच प्रोफेसर रायतूरच्या सिमिनारींत
ताणें हांगासर येवन हे पाद आग्नेलाच्या नोवेनाचे मीस केले आनी तुमकां बरे भाशेन देवाचें उतर सादेपणान इस्कुटावन सांगलें ताका हांव काळजांतावन दिनवाशी. कांय कळोवण्यो. मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन जायत्या जाणांक मागलोले उपकार आनी देणी फाव जातात. ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवंक जाय. जायतीं सोयीबावडती अजापां जातात तांचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. जशें एक्सरे आनी एअर टेस्ट करतात तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाचे आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवचें. आमच्या सिमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणीच्या कामा खातीर आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बर्सीस डेस्क ह्या ऑफिसांत तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन दिवंक येता. आमच्या पुस्तक शाळेंत तशेंच इन्फॉर्मेशन डेस्क हांगा कोंकणी बायबल डायरी येता त्या वर्साची तशेंच इंग्लीश भाशेनूय बायबल डायरी विक्रेक आसात. आमची पिलार संस्थेची एक मासीक फादर आग्नेलोस कॉल आनी एक सातोळें वारण्याचो इश्ट उजवाड येतात ताचेर आमच्या मिसावांच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसान भायर कावंटर आसात थंय तुमच्यान ती घेवं येता वो सबस्क्रायब करूं येतात. आनी हे भाशेन झेवियरन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार आनी तेंको तुमी दिवचो. पाद आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युजियम कॉन्व्हेंटांच्या रुमान तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अणुभव तुमी घेवं येता. आयज राती 9:30 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता नायट विजील हांगासर आसतलें. हे रिट्रीटांत फादर मॅथ्यू केरला, फादर जोझफ फेर्नांडीस पिलार आनी ब्रदर गौरीश, ब्रदर ब्रायन चलयतले. जाता तितल्यांनी येवचें म्हूण मागता हांव. फाल्यां सांजेच्या 4 वरांचे मीस आमी पिडेस्तां खातीर भेटयता. त्या मिसार आमी सगळ्यांक आजीर आसलेल्यांक पवित्र तेलान मागतले. एक चोत्राय ह्या वर्साक पिडेस्तांचे पास आसचे नात. तर तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसा व शेजाऱ्याक तांकां तुमी पिलार हाडूंक जाता. आनी आमची विनंती व्हीलचॅराची सवलत आमी केल्या तशेंच त्या दिसा 5:15 मीस आसचे ना. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो खर्च, जावं फुलांचो, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सिमिनारिस्तांच्या शिकपांत तुमकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. मीस जाल्या उपरांत इगोर्जेंत पिडेवंतांचेर मागणें आसतलें. पादारिला उदेशी आमकां जायते उपकार मेळटात. तातूंतलो एक हांव वाचतां. आंतोनेत फेर्नांदीस पेरनेतावन बरयता. म्हज्या भावाची एका दिसा अकस्मात दाडी उसळपाक लागली आनी इन्फेक्शन कशें जावन ताचो आख्खो गोमटो सुजलो. ताका म्हापश्या डेंटिस्टागेर व्हेलो. डेंटिस्टान तपासलो आनी आमचे लागीं जावचें ना म्हूण GMCन धाडलो. GMCन ताका वखदां दिलीं आनी त्या वखदांनी बरें दिसना जाल्यार ऑपेरेशन करचें पडटलें म्हूण सांगलें. ह्या कांताच्या वेळार भावार्थान मानेवंत आग्नेलाक उलो मारलो. ऑपेरेशन नासतना म्हज्या भावाक बरो कर आनी हांव आंगवण परगट करतलीं. मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन वखदांनी ताची सूज देंवली आनी तो सारको बरो जालो. देवान मानेवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान फाव करचो म्हूण हांव मागतां. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशें परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल
तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजे गरजो सांग. एक कुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. मानेवोद आग्नेलाक भागीमोताचो मान मेळूंक मागणें म्हज्या फाटल्यान म्हणात. अगणीत काकलुतीच्या देवा, उगडीत काकलुतीच्या देवा, सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी तुज्या पांयां सरशी आमी मागतां. आमी मागता. व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार उपकार जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. स्वताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उद्देशी उगड परगटणे उद्देशी मागतां. मागता. आमच्या सुम्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावी क्रिस्ताची नावी. आमेन. आमेन. मानेवंत आग्नेल माग आमचे पासून. Sorvespor तुमचे सव्य आसूं, तुमचे सवय आसूं. सोर पोतवितार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गोऱ्याब्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. प्रार्थनेला आमच्या इश्टा आमकां तूं सांडू नाका. या बोदेसांत आमकां धाड स्वर्गांत तुजो आदार. हे गोंयांचे बागीचे तुझा मोळाचे देणे